ज्या ज्या कडेन वचप आडोवप त्या आडयता आसतना ताणें सगळे कामां करून घेतले. जवळ जवळ 1200 कोटीची कामां आज फोंड्या वाठारांत चल्ल्या. म्हाका दिसता मडकयत सुद्दां इतली कामां जाली ना. आनी तरी सॅटिस्फॅक्शन ना तुमचें. काम करपाक दिया बरं दादा. आमदार तुमकां जाय कसलो? प्रत्येक बिल्डिंगेक एक फ्लॅट आसपाक जाय ताचो. प्रत्येक बिल्डिंगेक एक दुकान आसपाक जाय. खंय तरी हॉटेल बिल्डिंगां काडप. एकेका वाठारांत 2-2 हॉटेलां घालप. असो आमदार जाय तुमकां? एक्स्टॉर्शन करपी आमदार जाय? गुंडगिरी करपी आमदार जाय? बार्रां वचून पिवत बसप असो आमदार जाय? मातशें विचार करा कितें उलयता आसतना. मनीस जो थंड आसता तो काम करता. एक्ट ताका खबर आसा, शिक्षण ताका आसा. आमी विचार तसो करपाक जाय. ताणें कोणाक दुखयलां काय कितें हाचो विचार करपाक जाय. एखादो तो कमी पडटा आसतलो पयशे कोणाकूय दिवपाक, कोणाकूय हेल्प करपाक, म्हणजे आमदार कमी न्हय. आमदारान आपले कर्तव्य पार पडिल्ले आसा फोंड्यात. आनी हांव फोंडेकारां कडेन आज मागता की होच आमचो उमेदवार आसतलो. कोणी तातूंत नासकतेपणां करची न्हय. फोंड्या आरटीओच्या नव्या ऑफिसाचें ढवळीकारान उक्तावण केलें. फोंडेकारांची खूब वर्सांची मागणी पुराय जाली म्हूण ढवळीकार उलयलो. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचें पोंडा ऑफिस सगळे गोश्टींनी सुखसोयींनी एक्सेप्ट लिफ्ट जे जाय ते सोडून, ते सादारण 2 म्हयन्यांनी बसतले, ते सोडून कार्यान्वीत जाता. आनी एक सगळ्या फोंडेकारांचें लक्ष, फोंडा तालुक्यांतल्या लोकांचें जें एक लक्ष आशिल्लें की बेगिनात बेगीन बरें ट्रान्सपोर्ट ऑफिस फोंडेकारांक मेळचें आनी फोंडे तें जावचें. जवळ जवळ 500 स्क्वेअर मिटराचे अशे 3 फ्लोर हांगा आसा. ग्रावंड 1 प्लस ग्रावंड प्लस 2 आनी ताजे सगळ्यांक ताजो उपयोग जातलो फोंडेकारांक. जवळ जवळ 4.5 कोटीचो प्रोजेक्ट. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.